राज्यात 51 वर्सां उपरांत आता राजकारण्याक मदींच जाग आयला आनी अस्मिताय दिसा निमतान फक्त कांय जाण जॅक सिकेराच्या पुतळ्या निमतान राजकारण करता. खरेंच गोंयकारपण दाखोवचें म्हण मिकीची मंत्री विजय सरदेसाईक चॅलेंज. आरडीएक्स गोवा ब्युरो रिपोर्ट. बरें ह्या सरकाराक त्या मंत्र्याक त्या भागांतून मंत्र्याक आमदाराक थंय आयज 6 वर्स जाले आमदार जाल्ल्यात. 6 वर्सां उपरांत ताका आज तर आशिल्लो फादर ओपिनियन पोलाचो डॉक्टर जगशिकराचो जाल्यार तेणें त्या आयलँडाचो पुतलो घालपाचो जावो. तेन्ना लोकांक कळोंक येतलें बाबा ओके जगशिकर आयलँड वा जगशिकर रावंड अबावट ऑर हें म्हणून नाजाल्यार तेणें कितें आतां ते घरा फुडल्यान आमचें हॉस्पिटल आसा त्या हॉस्पिटलांत नांव घालचें जगशिकराचें. हें आतां म्हाका दिसता हें गोंय आतां गोंयकारपण म्हणून ते लोकांक खबर आहा बाबा हे पक्ष घेवन येवनाय गोवा फोर्ट म्हणून ते गोंयकारपण म्हणून 5 वर्सांचो सांगना आसलो विधानसभेकू ते लोकांनी आज चोयला हें फोटींग पण म्हणून चोयला तेगेले आनी हो तो ग्रावंड तो लोकां बोली तो लॉस जाला आनी लोकांक डायवर्ट करपाक मना लोकांक मन डायवर्ट करपाक ते ह्यो गोश्टी केले आनी काय ना. तूं आमी ओपिनियन फादर ओपिनियन फूल कित्याक म्हणटाय बाबा ह्या मनशान हो झुजलोलो बाबा आमगे गोंयच्या आयडेंटिटी सांबाळपाक गोंयकारपण सांबाळपाक जाल्यार ह्या सरकाराक MGP आसलोले मर्ज करूंक सोदताले महाराष्ट्राक ते ह्या सरकारा हाय आनी आजून ते ओपोज कोत्ताय एक पुतलो हाडपाकू असेंब्ली कॉम्प्लेक्सांत तो ओपोज कोत्ताय जाल्यार मुगे चॅलेंज विजय सरदेसाय तुवें इथं डिमांड करतो पारेकारा कडेन त्या सरकारा कडेन इथं तूं तांकां घेवन राव पूण म्हाका घेवन राव म्हणून इतलें मुगेलें. पूण लोकांक पिशा काय नाकाय लोकांक गेले मन ते डायवर्ट करनाकाय. लोकांक खबर आहा येत्या इलेक्शनाक कितें आहा ते फाल्यां मुखार मागता लोकांक ह्या सरकाराक जायना कांय चलना म्हाका खबर आहा लोकांक खबर आहा आनी लोकांक मायंड शॉर्ट मेमरी लोकांक त्रास जावपा जाय. लोकांक त्रास जाल बरोबर कशना इलेक्शनां बेगीन नाकाय इलेक्शन 2022 जावपाय तेन्ना लोकांक कळटलें बाबा लोकांक त्रास हाल कितलो जालें ते.